द्वितीयपुत्रः तृतीयः भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथम जाऊन काशी मठ संस्थानाचे मूल मठांतू असूचे लक्ष्मी नरसिंह देवाक नमस्कार करून बिंदू माधवाक नमस्कार करून तशीच कृष्णाक नमस्कार करून संस्थानाचे आराध्य देव व्यासरघुपती नरसिंह देवाक नमस्कार करून हांगा उपेन तीर्थ स्वामीले तशीच राघवन तीर्थ स्वामीले आशिल्ले वृंदावनाक नमस्कार करून सद्गुरू श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वामीले हरिद्वार आशिल्ले वृंदावनाक नमस्कार करून हांगा आजी विराजमान जावन वचूचे काशी मठाधिपती श्रीमद संयम इंद्र तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून हांव आमगेले 2 उत्तर उलोवच्याक स्वामीले अनुज्ञ घेवन उलोवच्याक तुमगेल्या राबलो। मंगळूर चातुर्मासा टायमार उत्तर भारत यात्रा आसा म्हळ्यार अयोध्या राम मंदिराक आमी फुडले वर्स रुप्यांनी बंगार दिता म्हूण म्हणलें आमगेले पेजावर मठ स्वामीन आमगेले स्वाम्या लागीं उडपांत उलोवच्या येताना आमी आमगेले समाजा तर्फेन अयोध्या राम मंदिराक महाद्वाराक रुपी दिता म्हणून आमी सांगिल्लें। पयरी संस्थानाचे पुनर्प्रतिश्ठा देवाल पुनर्प्रतिश्ठेचे दशमानोत्सव टायमार हरिद्वारांत पेजावर मठा स्वाम्यान येवन ते रुपये घेवच्याक आमकां ट्रस्टाच्याक ओप्पीक आसा म्हूण सांगिल्ले प्रकार आमी हे स्वाम्यान हे रुपये पावच कार्यक्रम करता म्हळ्यार खातीर उत्तर भारत यात्रा हरिद्वार कल्पी अयोध्या तशीच प्रयागराज आनी काशीची एक यात्राक एक स्वाम्यान एक आशिर्वाद केलो। आमी मंगळूरांत स्वामी लागीं विनंती केल्या हे कार्यक्रम आमकां श्री सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक आमकां अनुग्रह कोरका म्हणाल खातीर स्वामी लागीं विनंती करतना स्वाम्यान आमकां परिपूर्ण आशिर्वाद दिवन एक व्हड जबाबदारी घेवचे हे इता म्हळ्यार उत्तर भारत यात्रा आमी अशें दक्षिण भारतांत बट आमकां स्वाम्यान एक जायता तुमी चंद कोन्न करा रे म्हणून म्हणाले आमी फुडें एक 2-3 कार्यक्रम केलेलो आसा रयलार आमी 90 टायमार जो ताजे नंतर प्रथम पुण्यतिथी टायमार तशीच 2019 सुदीन तीर्थ स्वामीले संन्यास स्वीकाराचे अमृत महोत्सव टायमार एक ट्रेन वेल्लेले कार्यक्रम केलेलो आसा ह्या संस्थेंत ह्या वर्स स्वाम्या लागीं आमी विनंती करतना
सुदीन तीर्थ स्वामीला पुण्यतीर्थ समेत आमकां अनुग्रह केलेलो आहे. हे चंद जावन आशिल्ल्या कार्यक्रमाक आमगेले सदस्य आमगेले हे सगळे ट्रस्टांचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले आमगेले रघुवीर भंडार मामू तशीच मस्त सदस्य आसाची ऑर्गनायझींग कमिटी आसा. आमकां पुरो जनाक स्वामीन आशिर्वाद दिवन हे कार्यक्रम चंद करून कोरका म्हणल्यार आमकां आशिर्वाद दिलेलो आसा. 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹರಿದ್ವಾರ వచ్చును ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾವನು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಲ್ಪಿಯವನು ಕಲ್ಪಿದುಕೊಂಡು 5 ತಾರೀಕು ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತೂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಲ್ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರಾಲ್ ದರ್ಶನ್ जावन जाल्यार मात्र न्ही प्रायशाक विंगड कोणाकी मेळनातील सौभाग्य आमकां मेळ्ळें. इत्याक म्हळ्यार आमगेले काशी मठाधीश स्वयंमेन तीर्थ स्वाम्यान रामालय प्रभु रामचंद्राल चरणांतूची ते आमगेले ओट्ट केलेले रुपये भवत तशी आमकां भारी एक विजृंभणेर जाले कार्यक्रम. हे सगळे समाजाचे आमकां चांग इत्याक म्हळ्यार प्रायशा विंगड कोणें दिलें जाल्यार ताणें ते ऑफिसा ट्रस्ट ऑफिसा वचून दिवं नासचें बरो. आमकां ते रामाल चरणांतूची स्वाम्यान समर्पण करचें अवकाश मेळ्ळें. आमी सगळे समाजाचे यात्रा वट कोण कोण आशिल्ली तांकां ते पुरा तांचो भागवहिसूचें अवकाश मेळ्ळें. प्रायशा आमकां हे एक इतिहास जाता. इता म्हळ्यार आमकां असल मुखार असल एक अवकाश मेळना. इत्याक ते एक शिलान्यास जाल्या कडेन ताजें एक हें आशिल्लें कसन म्हळ्यार निधी कलशाचें एक शेटदार आशिल्लें. तांतू समीत आमकां स्वाम्याल अमृत आसतना भांगार रुपये पावत तसलो अवकाश मेळ्ळें. आनी राम मंदिर कितलीगी व्हड जावन जाल्या नंतर आमकां तसलो एक अवकाश मेळना. हे अवकाश आमी काशी मठ संस्थानाचे स्वाम्याल वटू आशिल्ले निमित्त आमकां ते मेळचे एक अवकाश मेळ्ळो. ह्याच विशयी आमगेलें एक जिवनाची भाग्य म्हण लेखता. तशीच प्रयागराज येवन प्रयागराजा देखून हांगा काशीक पयर आयलेंची 11 तारीखेक 16 तारीख ते कार्यक्रम आसा. मस्त हवनाचे शतकलशा कार्यक्रम हे पुरा आयोजन केलेलो आसा. हे पुरा कार्यक्रमाक आमकां स्वाम्यान अनुज्ञा दिवन आमी एक चूक जायनाशी आमी हे कार्यक्रम केलेलो आसा. पायत गंगास्थाने आसा देवाक घेवन गंगास्थाने आसा. हांगा आशिल्ले सर्व समाज बांधव विनंती तांणी येवका ह्या पुरा कार्यक्रमांत भागवहिसूच्याक आमकां इदू भाग्य वया म्हणटाचे. हे कार्यक्रमांत बदच भाग घेवका जाल्यार आमकां भाग्य जावका. हांव सांगलां म्हळ्यार पयलीं हांव मस्त मक्ष आशिल्लो. ह्या फावटी दिसता लायफ म्हळ्यार इतलें न्ही हे पुरो हंत भितर भागवहिसल्यार मात्र जिवन चांग जावचें म्हणून म्हाका हे 15 दिवसा कार्यक्रमांत म्हाका पुर्ती जावन कळ्ळां. कार्यक्रमांत आमगेलो तूं मस्त वॉलंटियर्सान भाग घेतलो आसा. आमी कांय ना आमी भितर बसून पेन आनी बसून इन्स्ट्रक्शन मात दिवचें. काम करतले मस्त वॉलंटियर्स आसा निस्वार्थ. खंयच्या टायमार कसं सांगल्यार तांणी कार्यक्रम काम केला. मात्र न्ही आमगेलो तूं आमगेले संस्थे सेवा मंडळ मुंबयचे आमगेलो तूं हात जोडसून इत म्हळ्यार आमचे गेले म्हळ्यार स्ट्रॉंग जावं म्हणून जाल्यार 1-2-3 संस्थेन ओट्ट जावन काम केलें मात स्ट्रॉंग जावचें. सगळे सेवा मंडळाची जबाबदारी घेवन तांगेले ट्रस्ट जावन आशिल्ले आर.जी. भटमाम जावं तशीच आमगेले रमेश भंडारकार जावं पुरा जन आयलींची सेवा मंडळा देखून ते मात्र न्ही आमी तूं नितीन पै पुरा जनांनी येवन आमकां मस्त सहकार दिलेलो आसा. प्रत्येक आमगेले हंत भितर कॅम्पा भितरय ते कॅम्पा भितरय अन्नसंतर्पणे कार्यक्रम तांणी केलेलो आसा. पुरा व्यवस्थापक समितीच्यान आमकां मस्त सहकार दिलेलो आसा. मनमाम आसा कसले निमगेल्यार कुडले तेगेले एक पास खंय म्हळ्यार कल्पे देखून जावं अयोध्या हांगा प्रयागाद हांगा वाराणसी जाल्यार ताणें आमकां मस्त सहकार दिलेलो आसा. आमी म्हळ्यार फस्ट टायम असले एक कार्यक्रम करचे ट्रेनवरचे कार्यक्रम विंगडोवचे असले एक कार्यक्रम करचे आमी फस्ट टायम. कसलेय चूक जावं नासचें पुरो आमगेले निमित्त आमी केलेले चुकेन तूं आमकां क्षमापण दिवका म्हणून हांव स्वाम्याला निमगिता. आज हे सभा कार्यक्रम पाय सकाळी गंगास्थान तशीच संजेर दिपोत्सव कार्यक्रम आसा. दिपोत्सव कार्यक्रम जाल्या नंतर फटाके मारो आसा. तुमी पुरा जन येवका म्हळ्यार दिपोत्सव म्हळ्यार कार्तीक दिपोत्सवशी पराक 16 तारीखेक पुरा लघुविष्णू कार्यक्रम जावन स्वामी डेली वताचे. हे कार्यक्रम आमकां दिलेले बदलचे आमगेले जिवनात सौभाग्य म्हण हांव लेखता. हे सगळे कार्यक्रमा बगे आज सभा कार्यक्रम आज चलता आसा. हे सभा कार्यक्रमांत आमगेले सक्रितींद्रती स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाचे सगळे आडಳಿತ मंडळी तर्फेन ऑर्गनायझींग कमिटी मेंबर्सा तर्फेन आनी सर्व समाज बांधवाले तर्फेन हांगा आशिल्ले मात्र न्ही सगळे GSB समाज बांधव आज आमगेले लाईव्ह पळयता आसाची सर्व समाज बांधवाले तर्फेन हांव आमगेले स्वाम्याक हृतपूर्वक जावन स्वागत करता. तशीच हांगा आयिल्ले तुमकां पुरा जनाक हृतपूर्वक जावन स्वागत करून म्हगेले 2 उतरां राबयता.
संस्थभाषायां किञ्चित् उच्यते काशीनगरीविषये निमिषं संस्कृतभाषायां वक्तव्यं काशीनगरे आगत्य सुलभसंस्कृतेन विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिञ्च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्रीगुरुभ्यो नमः। इयं काशीनगरी कीदृशी त्रैलोक्यविशिष्टा। त्रैलोक्यं यद्वर्तते ततोपि विशिष्टा। तस्याः स्वरूपं किमिति चेत् सा निराकारापि साकारा। निराकारा वस्तु ब्रह्मरूपा रसरूपा भगवान् परमानन्दस्वरूपः तादृशी। परन्तु व्यासदेवैरेवं वर्ण्यते भूमिष्ठापि न यात्र भूः। भूमिष्ठा इयं परन्तु न भूः भूस्वरूपा न। भूमिष्ठापि न यात्र भूः त्रिदिवतोपि उच्चैः। भूर्लोकात् अंतरिक्षलोकात् द्युलोकाच्च उपरि वर्तते तद् त्रिदिवतोप्युच्चैः। एवमेव न अधस्थापिया सप्तपादाला तोपि अधस्तात् इयं वर्तते अर्थात् ब्रह्माण्डरूपा इयम्। अधस्थापिया या बद्धा भुवि। पुनः वैशिष्ट्यं किमिति चेत् भुवि बद्धा सा कश्चन भागे इयं बद्धा वर्तते। यथा काशीक्षेत्रमित्युच्यते काशीक्षेत्रमुच्यते वाराणसी इत्युच्यते वाराणसी नद्योर्मध्ये यत् क्षेत्रफलं भगवतः त्रैलोक्येपि यन्नास्ति तादृशं विलक्षणं भूभागम् आदाय इयं काशी अबद्धापि बद्धा वर्तते। या बद्धा भुवि परन्तु सा बद्धा वर्तते। अत्र ये आयान्ति मुक्तिदास्युरमृतं तेभ्यः मुक्तिदानं दीयते। अन्यत्र क्वापि ईदृशी समेषां साधारणतया मुक्तिः न। पापिष्ठोपि भवतु सर्वेषां मुक्तिः अत्र आगते अत्र मरणे। अतएव मुक्तिदा स्युरमृतं यस्यां मृता जन्तवः। अत्र ये प्राणत्यागं कुर्वन्ति पर्यन्ते तेषां मुक्तिः सुनिश्चिता। अत्र एतदेव वैशिष्ट्यं काश्याः। अन्यत्र अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः इति सप्तपुर्यः मुक्तिक्षेत्रत्वेन वर्णिताः। तासां पुरीणां स्वतन्त्रा महिमा वर्तते परन्तु ततोप्यधिका मध्ये स्थिता अयोध्या मथुरा माया मध्ये काशी। तिस्रः मुक्तिपुर्यः पूर्वम् अनन्तरञ्च तिस्रः मध्ये इयं स्थिता। तर्हि अयोध्या मथुरा माया काशी अनन्तरं काञ्ची अवन्तिका उज्जयिनी क्षेत्रं पुरी द्वारावती द्वारकापुरी इति मिलित्वा सप्तपुर्यः मोक्षदायिकाः। परन्तु तत्र साक्षात् मुक्तिर्न भवति। अत्र तु मरणोत्तरं मुक्तिर्निश्चिता। समेषां कोऽपि प्राणी अत्र गतश्चेत् स मुक्त एव। रथ्यान्तरे मूत्रपुरीशमध्ये तत्रापि यदि अपवित्रस्थलेपि कस्यचित् प्राणोक्रमणं स्यात् तस्यापि मुक्तिः। भूमौ जले वियति वा भूमौ कश्चिन् मृतः अंतरिक्षे कश्चन मृतः वियति जले मृतः तस्यापि मुक्तिः। अतएव सर्वत्र मुक्तिः अखण्ड मुक्तिदायिका इयं विशिष्टा।
यस्यामृता जन्तवः अमृतं भवन्ति, अमृतत्वं प्राप्यते। महता श्रमेण भक्तिमार्गेण ज्ञानमार्गेण च यत् प्राप्यते जनैः तदत्र सुलभतया किमपि अकृत्वैव अत्र मुक्तिः दीयते भगवता। हरिहरौ सायुज्य मुक्तिप्रदौ त्वत्तीरे मणिकर्णिके, मणिकर्णिकाया एवं महिमा तत्र हरिहरौ मुक्तिप्रदौ इति। तस्मात् काशी तादृशी मुक्तिदायिका। अत्र दानादिकमपि अनन्तं भवति, यस्य कदापि क्षयो न। अग्रे उच्यते या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटिनी तीरे सुरैः सेव्यते। त्रिजगत्पवित्रतटिनी तीरे, त्रिजगतः पवित्रं किमपि अस्ति चेत्, त्रिजगति भूमौ अंतरिक्षे द्युलोके च यत्किमपि पवित्रं वर्तते तत्र पवित्रतमं गांगं जलम्। तर्हि त्रिजगत् पवित्र तटिनी तीरे, तस्याः तीरे गंगानद्यास्तीरे सुरैः सेव्यते, नहीं जनैः सेव्यते। सुरापि काश्याम् आगन्तुम् इच्छन्ति, काश्यां वसतुम् इच्छन्ति, काश्यां तपस्तप्तुम् इच्छन्ति। अतएव तैस्तैः सुरैः तप्तम् अत्र अनुग्रहोत्तरम् अत्र स्मारकतया मूर्तिविग्रहादिकं लिंगादिकं च स्थापितं तत्र तत्र। अतएव देवपुरीयं तीरे सुरैः सेव्यते सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी। त्रिपुरारी शंकरः, तस्य नगरी त्रिपुरासुरस्य हरि शंकरः। त्रिपुरारिराजनगरी भगवतः विश्वनाथस्य इयं नगरी। पायादपायात् जगत्, जगतः अपायात् जगत् पायात्, विश्वस्य रक्षणाय काशी सेव्या। तर्हि काश्याः महिमा अतिविस्तृतः। स्कन्दपुराणे चतुर्थः खण्डः शताध्यायात्मकः, यत्र काश्याः महिमा विस्तरेण वर्णितः। देवालये तीर्थानां च विस्तृतं वर्णनं वर्तते। तथैव ब्रह्मवैवर्तपुराणस्य परिशिष्टभागे काशीरहस्यम् इति एको भागः षड्विंशाध्यायात्मकः। तत्र च अत्र कृतपापानां शोधनं च पञ्चक्रोशप्रदक्षिणया भवति। यथा प्रतिमा चैव तत्पीठं प्रासादः देवमन्दिरं विग्रहं देवदेवस्य चतुष्टयमिदं समं काशीमठमित्युक्ते अत्र मठस्य चतुर्विधं स्वरूपम्। अत्रत्यः आराध्यो यो देवः तस्य चतुर्विधं स्वरूपम्। एका प्रतिमा काचन नित्यं पूज्यते, समये समये पूज्यते नियमानुसारं, सा प्रतिमा अतिसूक्ष्मम् इदं रूपं। प्रतिमा चैव तत्पीठं, गुरूणाम् आधारभूतं यत्स्थानं भवति आसनादिकं तदपि तत्स्वरूपमेव। प्रतिमा चैव तत्पीठं प्रासादः विस्तृतः। अयं कलेवरभागः सम्पूर्णोऽपि देवस्यैव स्वरूपं। प्रासादः गर्भमन्दिरम्। अधुना स्वामिचरणैः यत्र पूजादिकं विधीयते तद् गर्भमन्दिरमित्युच्यते, यत्र देवतानां सन्निवेशः। चतुष्टयमिदं समं, समाधिश्च तथा शान्तिः समाना इत्यादि ईश्वरसंहितायां पाञ्चरात्रे उक्तं। तस्मात् केवलं विग्रहस्यैव न अपि तु गुरोरेव न, तदाधारभूत आसनादिकानामपि तत्स्वरूपत्वात् तेषामपि तथैव आदरः। तदुत्तरं गर्भमन्दिरस्यापि जागरूकतया, ततोऽधिकं सम्पूर्णस्य प्रासादस्यैव तद्रूपत्वात् तस्यापि तत्र अनुचितं किमपि कार्यं नानुष्ठेयं। यद्विहितं तदेव अनुष्ठेयं। क्षमापणञ्च कार्यं। यथा समुद्रमेखले देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे इति प्रत्यहं प्रातः प्रार्थ्यते। सम्पूर्णकार्यजातं तत्रैव कर्तव्यं, विहितमविहितञ्च, परन्तु प्रार्थना क्रियते क्षमस्व। तथैव भवतः ये ये अपराधाः भवन्ति तेषां नाम महिमया निवारणं कर्तव्यं। कलौ नामैव केवलं
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा तस्मात् नाम महिमा वर्तते तत् यथा श्रद्धं गुरूपदिष्टप्रकारेण स्वसंप्रदायानुसारेण यदुक्तम भवति शास्त्रविहितं तत् श्रद्धया अनुष्ठेयं तस्मात् ऐहिकपारलौकिकसम्पूर्णस्यापि फलस्य प्राप्तिर्भवेत्। काश्याः महिमा अतिविस्तृतः सः समयान्तरे यथावकाशं वक्तुं पार्यते। इदानीम् आदेशः संवृत्तः काश्याः को महिमा तर्हि काश्याः महिमा अन्यमुक्तिक्षेत्रापेक्षयापि अधिकः। अत्र तु पुनरावृत्तिर्न न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते इति स्थितिः। तस्मात् काश्याः नमनं कृत्वा काशीमठाधीशानाञ्च आधमर्ण्यं निवेद्य विरमामि इदानीम्। प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळ्ळेले सर्वांक प्रितीन आशीर्वाद दितात। आतां आमी सप्त मोक्षदायी की नरगिरी विशयी सांगिल्ले। आतां आमगेर हें कॅम्प बांदू तीन मोक्षदायी जावन येयल्यान ते कशी शुरवेक हरिद्वार माया नगरी माया सोडची गामू मागीर एक अयोध्या आतां आमी काशींत। तशेंच आमकां कळ्ळां आमी कितलें पुण्य करता ती और स्वाम्यांनी केन्नाय तीर्थक्षेत्रां वचना जनपद येतात इत्या आमी पुरा तीर्थक्षेत्रांक गेलेले वेळेर इति जाता म्हळ्यार ते गांवांत तूं आमी केल्ल्यान पापस खंय ते येवन आमी तीर्थक्षेत्रां सोडचे ते पाप उण जाता जाल्यार तीर्थक्षेत्रां केल्ल्यान पाप वज्रलिपी ना बी वज्रलिपी येन जाल्यार वचना आमी तीर्थक्षेत्रांत यात्रा करचे इतकी कसन की तीर्थक्षेत्र तारय दिदी तीर्थम तारण करचे ते क्षेत्र क्षेत्र म्हणल्यार जागो समंगला क्षेत्र म्हणल्यार गद्दो म्हणून अर्थ आसा संस्कृतान क्षेत्र म्हणल्यार गद्दो जाल्यार हें गद्द म्हणून न्हय आमकां पावन करचो जागो पुनीत करचो जागो कशी ते पुनीत करता एक ऋषीश्वरांनी तपस कोरून तांगेले तपोबलान आतां कुरुक्षेत्र म्हण आसा करून कितकी वर्ष तपस कोरून ते क्षेत्राक महिमा डेयलेली मागीर एक देवानी तपस कोर दोनीचे कशी म्हळ्यार देवान अवतार घेवन ते गांवांत येवन पावन करचे मागीर देव येवन ताण कसन की सत्कर्म कोरून ताण कसलें करचें ना त्रिशुलोकेशु मेस्ती किंचन म्हूण सांगता म्हाका येतली लोकांक तुवें कसलें करूं ना जाल्यार आम करता इत्याक अशें आमकां ताचे निमित्त मागीर गंग खंय की वळता नाजाल्यार सरस्वती खंय की वळता नर्मदा खंय की वळता कावेरी खंय की वळता अथवा गोदावरी ते वेळी पावन करचे जागे तातूंय विशेष जावन नगरी भितर अनेक नगरी आसा श्रेष्ठ नगरी कळ्ळा खंयचे कळ्ळा म्हळ्यार सिद्धक्षेत्र बदरी इतिहास देवान केदनाय वास करचे देवान मात्र
देवाल भक्ताने वास करचे ध्रुवाती इंक जलरी देवान सांगीन थंय यो ते सिद्ध क्षेत्र एक नागरिक तज्जे तज्जे महात्म्य अस तज वर्तुकी ये क्षेत्र होड ते क्षेत्र होड ना सर्व क्षेत्रे होडच आम्ही लेखता ती इत्याबा आम्ही तीर्थक्षेत्रांत वच्चे आम्ही पाप नी केले अरे पाप गावांक करतात तीर्थक्षेत्रां वतवा आमगेल मन अंदस सांगला भाई शास्त्रा वर्तू करचे उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ती च लिंगम तात्पर्य निर्णये ते आम्ही माधवानी मात्र वृत्त करची नाही कोणही जलरी सर्वे शास्त्रकारांनी तार्किकी अन्वेषिकी विद्या म्हणतात तानी पुरा वर्तू कोर काजले की वर्तू असा शीच एक श्लोक काढला तो वर्तू करू जाय ना तक वर्तू कोर काजले ताजे जाम नसील रीती अस एक वर्तू करू गेले अरे खंचकी पामता ना सर्वधर्मान मतितर्ज्य मामे एक शरणं व्रज दोलवर्कान कृष्णान ते एक श्लोकान सांगितला प्रसिद्ध मागीर त्या इतले श्लोक सांगिल पा उपसंहारचो तो ताचे वर्तू करची ती एक श्लोका आमी लेखता ती गांवां पाप करचे आनी हांगा सोडचे म्हूण एकोल आशिल खंय पा स्वाम्याल उट्टू आशिल्लो नाक्कना तीन सगळें करतलो खंय स्वाम्यान एक पंत सांगीन खंय ताका स्वाम्याल उट्टू यात्रेक येतलो कळ्ळें स्वाम्यान सांगीन की यात्रेक करचे न्हू तो मेळमेळान ताणें आमी सांगूं जायना कसन करता म्हूण आमकां बरें तो आनी ती करचें म्हणल्यार थंय क्षेत्रां येतलो न्ही स्नान करतलो रामेश्वर आयलो स्नान केलें रामसेतुली बरे गेल्ले पाप केले आनी वापस गांवां वचे वापस पाप करचे म्हूण ते फुर्तू ना अर्थवादू चारी प्रकाराचे अर्थवाद आस म्हूण शास्त्र सांगता तशी एक गांवांक एक महत्व इत्याक ते गामची हे आतां मट्टी गुळ रे भारीचे हांग वरल्यान गुळ वायट म्हूण व्हरतू नाल्यार मट्टी भज्जी आस वरलेले भज्जी कांय प्रयोजन ना म्हूण तेका महत्व ताजें जाम नाशिल्लें कसरकीची वादिराजान आमी उदाहरण सांगतात वादिराजान कसरकी बी दिलेली खंय तें दुखून त्या गांवांत वयले दुखून ते मट्टी गुळ भारी श्रेश्ठ नाका ऍपल आस ऍपल बुराची हांगाचे कशें तें काश्मीर ताले उत्तराखंडांत जाता तें प्रयोजन ना नाल्यार हिमाचलांत जाता तें प्रयोजन ना नाका ताजें जाल्यार संस्कृतांत ताका नांव काश्मीर फलम म्हूण खंयच्याक ऍपलाक तशें सांगीन की वर्तू तो एक गांवां महत्व प्रत्येक गांवांक हे महत्व मात्र नाही ताजे महत्वा निमित्त आमकां ते प्रितीम का तातूंत एक मोगेम का म्हूण तें महत्व सांगचें रोजनार्थम फलश्रुती म्हूण भागवत सांगता अंत्यार देव उपसंहार करचे ना हे पुरा कस आपण्यान सांगून येयला की पूराजन वेदव्यास संहार करता उपसंहार करता रोजनार्थम ओर्तुकी आमी काशी येयली आमी मेल्ल्यार मोक्ष मेळटा नाल्यार गेल्ले ना कोणेय लेखचे नाका जाल्यार हांगा मोर काजलरी भाग्य जामका एक मनीस आशिल्लो हांगा ती मठार राबून आशिल्लो ताकीच तें म्हणल्यार काशींत गेले देह सोडका देह त्याग जीवात्मो केदनाई नित्यो सच्चिदानंद स्वरूपी जीवात्म जलरी
దేవునికి జీవాత్మ ఏకునై రే ధోని देवू निर्गुण नहीं सगुणोच तशी चिदा यो सचिद सचिद ताका मरणी ना ताका कसा नाही ना तो सच्चित आनंद स्वरूपी ये पूरा बघूची कोण आहे दागेल तो भोगता ना म्हणून मी सांगना ती मन्ना रूपारी सर्वे बात जमचे मनाक ताक कसा नाही ना जीवात्मा काही आज काही 3 प्रकाराचे जीवात्मा मोक्ष योग्य मात्र आहे दुसऱ्या नाही अंधंदम सावचा नाही नित्य संसारी काही नाही आम्ही पुरा नित्य संसारी रे कोण ये नित्य संसारी म्हणून की नाही कोण काही नित्य संसारांत कोण की ऐकून लेक्चर ऐकून हा तकोर कामून लेखून अनुष्ठान इत्यादी करू बार सरता बार विसरता तो नित्य संसारी काही अंध बस मला हे पुरा कोण देवा सोमचे असे नव्हे ते पुरा अंध मोक्ष योग देवाल दय केतना आय जाम काम हे निर्णय करू आम्ही कोणीही नाही देऊ निर्णय करू कोण आमकां कळला तशी आमी सांगू गेले नित्य ताका सर्वे कसं नाही ना जीव जल तागेल देह सोडका इत्या देवाना पोमचे आम्ही वच्चे ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದು ಕಸನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ मला ಎಲ್ಲಿ खय अस ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿಯೈಲ ಸುಮ್ಮನೆ मला तक वरतू आपला पुरा फटी म्हणून नाही तक वरतू विंगाड त्याने आता सांगून बसला वेळ होतलो आम्ही सांगू आले रीत ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ देवाना कशी करता तू घरा वता भाड्या घरा राबता ते ओनर सांगता पूर्ण तू रबिले 2 वर्ष रबिला ग्रामाच्या अंग घर सोडवाच्या वता तशी आमकां ओनर कोण नाय ओनर कोण मग देव ताण हांगा पेटोवंक जाय वच रे थंय वता थंय वचून बेसता आ हांगा तूं वच जाल्यार तुगे नाय आपूण व्हरता तशी हांगा हे क्षेत्रांत येवन तागेल देह त्याग कोरका एक मनीस येयलो कितकी वर्ष रबिलो हांगा सोनू वच्चे निदाणे पक्कीन तागेल मन आयलें की एक पुत्ताल वचून येवया बेंगलोरात चमकल हांगा दुखून बेंगलोरान तूं पूत ड्रायव्हिंग करता कारात ताका कितें हार्ट अटॅक कितें जालें आत्तां तूं 4 दिसां खातीर गेलोलो चमकलो 4 दिसां खातीर ही केल्लेल काणी न्ही जाल्लेल काणी ताका हातान कारीन ड्रायव्हिंग करता आसतना पुतान सांगीन आमगेली हें कळटा ताका हातान गेले तें दुखून क्षेत्रां वचून देह त्याग कोरका जाल्यार तें भाग्यच अशी नाही मागीर लेकून आमी खंयचीच पाप करून हांगा येयल्यार मोक्ष मेळटवे आमगेल मोक्ष म्हळ्यार स्वर्गू न्हय तें क्रिस्तमान जालें मुस्लीम जालो आमगेल न्हय आमकां स्वर्गू न्हय स्वर्ग म्हळ्यार मोक्ष म्हळ्यार हे सर्वे संवसारांत दुखून वचचें स्वर्गार गेल्यार वापास आमकां लेक कोण घालता न्ही खंय देव आं जाल्लें म्हूण लग कोण आं तुगेलें जाल्लें इतलें पाप केलें आसा हांगा तुगून वच लग कोण घालताय खंय तांगेल स्वर्ग तो आमगेल मोक्ष थंय लेक कोण घाला ती देवा लागीं राबचें तशी हे क्षेत्रांत ताजें महत्व कशें न्हय आमी मनां उरका आमी लेखता ती आं काशीन गेले नाल्यार काशीन येयली तेन्ना अर्थवादू खंय क्षेत्रांत जाल्यार तेमकां जाल्यार भाग्य कोरका तांतू आनी एक वरतूय ते आमी खंयचेय गांवांत पुण्य केलें पाप केलें हांगा गेल्यार हें जायना पाप पुण्य प्लस मायनस करूंक जाम नाय आमगेले हांगा खंयी सांगा न्ही आं
आम एक इथं तुगेल बॅलन्स शीट री 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ केले मागीर एक इथं 60 ಲಕ್ಷ ಏನ್ झालं लॉस झालं 10 ಲಕ್ಷ प्लस मायनस ना 50 ಲಕ್ಷ होची 60 ಲಕ್ಷ होची प्लस मायनस करू जाय ना झाले देवान लेखिला री ते खातीर पुण्यक्षेत्र यात्रा कोरका नाल्या देवाल सेवा कोरका कसं तावळी तिजाता मला ओम उपमर्दम च ओम ब्रह्मसूत्र उपमर्दम च देव इति करता देवाक दिसू का काही कष्ट भोगता आमगेचेर केलो नाय देवाक करुणा करूच तो आमगेचेर जाल्यार केलो पण आमकां शिंगन येतन म्हूण सांगून ताणें करुणा करजा न्हू तर शिंग इति करतले म्हळ्यार तो दिना जाता वायट जाता न्ही ते खातीर देव इति करता थोडे राखता केलो पण दिता ओगी गेल खुशी आमकां खूश ना हांवें केलो पण आमकां कसं की कोरका म्हूण दिसता केलो पण मन आसा जाल्यार करना ते हटाट आमकां जाता खंय तावळे देवा कशी जावन ती रपता न्हय तावळे लिंक चापर आमगेले म्हण किवे देवू म्हूण वय ना म्हण आमी सांगना ती जाल्यार कसाल्याक देव करना म्हळ्यार योग्यता कृष्णोची गीते सांगता दान कोरका कोणा दिमका म्हणून सांगता अयोग्या दिमच्या ना अयोग्य जाता जाल्यार वायट जाता आतां चांग थंडी हे थंडेक तुमी कोणाय सरबत बी दिल्यार पिताय की आजच्या बरं आयस्क्रीम आमचे लोक खूब आहात थंडेन आयस ना थंय आमगेले स्वाम्याल मुक्ती जाव न्हू आराधना महोत्सवा वेळार कोणकी आयस्क्रीम दिता अरे नाक रे मिंगिना मी हे थंडेंत आयस्क्रीम दिमची वे म्हण स्वामी हे थंडेंत आयस्क्रीम केल्यार रूच ताका म्हळ्यार पुरा ये न्हय आतां मी कसं न्हय पुरा कलियूग न्हय पुरा उल्ट जावन आमकां सीधा सीन कसं नाका सांगीन न्हय जाल्यार सादारण मठाक हे थंडे वेळार दिता कोणेय नाका सरबत कॉफी नाजाल्यार च्या दिता ती मिंगले री पुडले आमी ती करता ती खुशी जाता पिता ती तशी योग्यता पळोवन दिमकां तशी आमकां जाल्यार देव पळयत काय ह्यो योग्य जाता इथे आतां आमगेले भितर तोच ह्यो योग्य आसा की ना ते प्रकार दिमचे खंय ताणें ते देखून देवाल सेवा करतर बिलारी हे पाप केल्यार ते जाता दुःख जाता ते दुःखाचे उण करता तो ते खातीर आमी तीर्थक्षेत्रांत यात्रा कोरका आनी एक तीर्थक्षेत्रांत गेल्यार 3 दिवस रबका म्हणून नाजाल्यार आमी ती करता ती येता ती वता ती आतां आसा प्रयागांत तूं साखणीच करता न्ही हे वेणीदान मनाक गेलो तुका दंपार हांगा फोण करून आतां 3 घंटे पुरो 3.5-4 घंटे हांगा येता न्ही हांगा दुखून मागीर तें केल्या नंतर दंपार गये वता न्ही कळ्ळें थंय हेर तूं साखणी करता न्ही हेर तूं सकाळ फ्लायटा वता न्ही फुरसत ना तेशी केल्यार फल मेळटा की ना की आमकां गोत ना आमी ना आतां तूं कशी आहे तुवें राबून ताका जाम काजलेल्या रितीन केल्यार मात्र निमच्या बरोय आतां आसता न्हय मस्त जाणां आमगेले सांगिल्लें अन्नान सांगलां खंय पा अरे पुता म्हाका काय तुका काय कसले संबंद ना आनी श्राद्ध न्ही करची नाका हय पा ताका न्ही करचें तें पितृगण म्हूण आसा ती तांकां करचें चंद्रलोकांत वास करचें आनी आसा गयेन श्राद्ध केल्यार आनी खंयच श्राद्ध करचें नाका विद्वांस लोकांनी सांगून ना कोणय अर्थवादो आतां तुमी हांगा वता ती बद्रीक गेलेले वेळार
बद्रीक कपाल असते थंय केल्यार ब्रह्म कपाल थंय केला तोच बोट सांगता खंय करचे नाका ना तेंजाय ना हेच तुगेन कर्तव्य ड्युटी अरे बर्थडे आता केक कट करचे न्हू बर्थडेक असो सोडी तें आमी केक ओट्टू करचे न्ही केक काट्ट करचे मनाक गेले आनी दिव वाडवो आमचे जालें क्रिस्टियन न्हू आमी फुडें आमगेले मलगडी ती करता न्ही देवा वचून पांय पडून तेलनी पुस्तून वस्त्र घाल देवा तूं म्हाका देह दिलें न्हय तूं देह दिलें न्हय आमचें आंग रुपार आनी की म्हाका सेवा करची तशी जामकां म्हूण आमी मागूंक घेवचें आतां केक कट कर की आतां ते केक कट केल्यार जेल्ले ना ते केक तोंडार लाम काकी मनाक गेलो तावेळ खंय तें बर्थडे सूपर जाता मनाक गेलो आनी आने चाब्बील कुटूक आनी ताका दिम काकी उश्ट पळयाक पुरा उश्ट जमचे कोरोना निमित्त आतां पुरा पळय आमगेले मालगड्यान कसन कोर दवरलें आसा लॉजीक बेस आमगेलें शास्त्र लॉजीक बेस नती न्हय न्याययुक्त जावन शास्त्र आज पळया कोरोना निमित्त इत्याक आमी पोटोन धरून जे आगेन पळ रान आमच्या ना हेच खातीर सांगचे आशिल्लें सांगतात आमी खंय की विशयांतर गेले न्हय तूं करता बर्थडेक गोश्ट करता नाजाल्यार हें करता इथे सेलिब्रेशन एनिवर्सरी बर्थडे केक हाका पुरा करता इत्याक करचे ते उडगास तशी तुगेली हे देह दिलेला आन सती नाल्यार आज्य सती तांगेले श्राद्ध निकोरचे उद्देश तांगेले उडगासा खातीर स्मरणार्थम म्हूण सांगता ती तांकां म्हूण मात्र न्हय तांगेले पितृगण म्हूण एक व्हड एक वांटो आसा हें अद्वैती द्वैती विशिष्टाद्वैती आनी तूं कांय बेदुनी ना तो वे सांगतलो मात हालयतलो तो वे तो चिवलेता असं इत्या काय मराठी कळटा तो तमिळ ब्राह्मण तो वे इत्या ते वे शास्त्र हे शास्त्राक आमकी कसल विचारत की तें पुरा बोर दवरलें आस हे सर्व अर्थवादू आमी कोर काजलन कर्तव्य खंय की गेले न्हय आजी आमी एक काशी नगरींत आसा श्रेष्ठ नगरी प्रख्यात नगरी सगळेच लोकांत विश्वाकच शिरवे नगरी म्हण सांगचे काशी नगरी काशी म्हण की व्हड एक नगरी ना व्हड तपोभूमी एक कालाक हांगा वय रे हांगा परीक्षण केल्यार काश्मीरान परीक्षण करचें अशें ना म्हण आमी सांगना ती जाल्यार अध्ययन करूंक हांगा येता न्ही विद्वत हांगेल वेस्ट गांव ते ज्या पशी कशी नगरी जाल्लेली ही प्रधान नगरी म्हळ्यार आज आमकां सर्वांक दिसची ते विश्वनाथू ताजे फुडें ही नगरी वैष्णव नगरी काशी विश्वनाथ मागीर हांगाचो प्रधान देव कोण म्हळ्यार बिंदू माधव महादेवान हांगा येमचें ना हें आमी सांगचें न्हय पुराणान सांगचें वराह पुराणान विष्णून हांगा महादेव येयलो खंय पा ब्रह्महत्या पाप कोर न्हू ते ब्रह्म कपाल ताका केदनाय धरत असीन खंय ते वेळार भोवलो खंय सगळे लोकांत हांगेमचे आनीक ते ब्रह्म कपाल सोडले तावेळ तो महादेव वैष्णवानाम यथा शंभू आमी माधवांक म्हणा महादेवाक कोणाय निंद करची ना तो देवाल भक्त म्हणूच आमी सांगचे तैल धारयंते मनसु कोडू हरियल्ली शंभो खंय देवाचेर भक्ती दिम काजलतान म्हूण सांगता ते मनोभिमानी देव तो ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ
पाप आणि पुण्य करचे तुगेल प्रेरणा नंतर मन अभिमानित तस्सल महादेव देवाल होड भक्तू ताणे महादेव दिमिंगीन हे म्हाका करवास करची तशी दिम का जाय तुम सांगू न्हू देवान ताका भक्तांनी ती निमगिल्यार दितलो देव योग्य दर पळोवन ताका राब तशी हांगा मागीर ही प्रख्यात जाल्लेली विश्वनाथ मागीर हांगा देव जालोलो आमी येता ती काशी कशी की करचे शुरवेमचे काशी विश्वनाथा पांय पडचे वचचे जाल्यार काशीन तो विश्वनाथ मात्र ने दर्शन करका जालें ना सर अन्नपूर्णाक दर्शन करका तुंडी गणपती ताजे मागचे आसा अन्नपूर्णाय आसा थंय तुंडी गणपती आसा ताका दर्शन करका काल भैरवा दर्शन करका देवाल गण तो आनी एक बिंदू माधवाक आज बिंदू माधव विसरल्या ती आज मस्जिद आसता हे गल्लेन तो थंय आशिल्ले ते वेळेर थंय दुखून बिंदू माधवाक आंगान घालोलो मागीर आंगास यथार्थ मागीर प्रतिश्ठापन विंगड केलोलो बिंदू माधव अशी 5 आनी आमी गंगा स्नान करका खंय हांगा मणिकर्णिका घाट अयो थंय हें मू अनेक स्नानात आनी आसा चक्रतीर्थ म्हणून ताचे वेद आसा थंय जलरी स्नान करका आज आमी कसलें कळ्ळां हाजी भायर सुलभ जाल्या काशी विश्वनाथान धवळ पळोवचे आनी आज मस्त लोक आमचे कॉरिडॉर जाल्ले कशें आसा कॉरिडॉर चांग विशय आमी ना म्हूण सांगीन न्हय जाल्यार भक्ती कशी राबिल्या चांग केल्या जाल्यार देवा आयदवळूतलें चांग जाल्या तुगेन घर तूं वास करचे आमी पळयना आसा हाज्या फुडें ते राबून सुचना घेन गंगा जल तांणी पिल्लेल बॉटल आसा न्हय ती बॉटल काडली न्ही ती गंगा जल काणू तशी आरतली न्ही ते विश्वनाथा अभिषेक करतले गंगा जल है ना पळया इतिहास ते शिवाय भावन खंय गेली देवाक संच्या आमकां तो विश्वनाथाच्या पुरो दुर्गसच्या पुरो नाल विष्णूच्या पुरो भावाच्या भुकेला देवाच्या आमकां भावना आमगेले निमित्त खंयचें नाका तांकां काशी विश्वनाथ मागीर श्रेष्ठ दवळ इत्या सांगता ती ज्योतिर्लिंग तातूंत एक म्हण विश्वाक नाधू तेंच्या नंतर काशी विश्वनाथाक विशेषीत तांकां हांगा शिक्षे ती दुखून हांगा उतले विद्वांस जाले विश्वनाथान ज्ञानवाबी आनी रायान तितून हेल्प केले न्हय रायाल निमित्तच काशी राय म्हणल्यार तिची श्रेष्ठ राय कोणाक तांणी एंट्री करूं दिनासली हांगा ही नगरीक सृश्टी करून दवरल्या पळया गल्ली गल्ली कसल्या गल्ली केलेली मुस्लिमसान जावो म्लेच्छान जावो कोणें आक्रमण जमच्या ना कितल बुद्धवंत आशिल्ले म्हणल्यार आजी इंदिरा गांधीनी ती केल्या ड्रेनेज सिस्टम केल्या इंदिरा गांधीन म्हणून कुठं घास स्वातंत्र्य जाल्या नंतर फुडें कशी म्हणल्यार हाजे पुरांग अंडरग्रावंड आसा हाजे मुनांत फुडें कसल्याक हे नगरीक संरक्षण करचे खातीर रायान तागेल पुरा मिलिटरी अंतू भितर आशिल्ली अंडरग्रावंड आसा फुडलो आसा तुम्ही पळोवन जावच्यो नाका थंय ड्रेनेज ते हडोड म्हळ्यार तशी संरक्षण करची इंदिरा गांधी येयली आमी ऐकली इंदिरा गांधी म्हूण मन स्वातंत्र्य जाल्या नंतरच तांतू पुराय ती केन्ना म्हळ्यार हे गल्लेंतून लिंक दिले हे ड्रेनेज आनी हे गंगेन दिले जालें
आता ती किसवी वेज केले आम दिसता सिस्टम ताका अर्थ अर्थ नाजाल्यार आमी पळयलें ना सर हांगा दुखून थंय दुखून थंय हें वतना खंय एक सान दिसता आतां तें उद्दावण जालें आत्तां एक 7 वर्षी सांगिल्लें सरकारान केल्यार तें करुयात न्हय कर्तुम अन्यथा कर्तुं शकता देवा म्हण कितें सरकार तांकां ताकत आसा जाल्यार इंतजाम केल्यार ती करतले ते मागीर शिरकतले तें नाका सांगिल्ल वर्तुकी शिराया आनी जाल्यार श्रेष्ठ जावन हांगा राखून नगरी विद्वांस अनेक आशिल्ले कितकी ज्ञानवापी ते शिकून जाले नंतर शिकच्या बच्चे फुडें थंय दुखून ते ज्ञानवापी वापी म्हळ्यार बाई म्हणून अर्थ थंय दुखून तीर्थ घेवन तांणी अध्ययन करचें आशिल्लें तसल एक नगरी तितूल प्रख्यात थंय आमगेले एक मोठ कशी पळया कितली प्राचीन हाज्या मिलेक कुना हे मठांत कित्या कसरकी विजयन स्वाम्याल मागून घेतले न्हय कोचीच्यांनी महाजनांनी आमकां एक स्वामी जे आमकां ते स्वाम्यांनी आनी विजयन स्वामी उत्तर भारताचे दक्षिण भारतांत न्हय नाजाल्यार थंय दुखून हांगा येवन कशी मोठ स्थापन करता आशिल्ले ते वेजलरी सारस्वत सुका कित्याक म्हळ्यार येदी कडेन सारस्वत आशिल्ले युपींत आशिल्ले घासीपुरांत आशिल्ले आमकां पेर मेळ्ळो कलो असो तशी उत्तर भारतांत व्यासरायान खंय हांगा येयलेले वेळेर तांगेले वाद प्रख्यात हें जाल्लें न्हय पेरी मोदी न की हांगा विश्वनाथा ते देवळांत थंयलेले वेळेर की प्रभाशक ताका गोत्तू ना ताणें मध्वाचार्यान एक सांगिल्लें आसा काशी वचून पळोवंक म्हण एक सांगलां ताजें वर्थ तें म्हळ्यार हांगा क्षेत्र कवण म्हळ्यार बिंदू माधव थंय वचून देवान बिंदू माधवान दर्शन कोरका म्हूण उरतू हाका न्हय म्हूण न्हय विश्वनाथान न्हय म्हूण न्हय ते खातीर सांगिल्लें तेन्ना तारक इंदिरा बिंदू माधवन ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುರಂದರದಾಸನ್ ಪದ ವ್ಯಾಸರಾಯಲೋ ಶಿಷ್ಯು ವಿಜಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಕಾಲೀನು ಬಿಂದು ಮಾಧವನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ मला पंचगंगा घाटार वच वरतू कळव त्याचं ताच्या वरतू कळला न्हू शास्त्र म्हणून ताचें चरित्र तें आमकां कळटा म्हूण सांगिल्लें न्हय सांगिल्लें तत्व तितून प्रख्यात व्यासरायांनी हांगा येयले वेळेर ताका खुशी आसून ते मद स्थाप विजयन स्वाम्यान घेतलें विजयेंद्र विष्णू तीर्थ म्हूण मागीर तांणी कसं की मागिल्ले तांगेलो आशिल्ल्यो मोठो तांणी हांगा येवन आमकां शिक्षा स्विकार दी हांगा स्थापन करून दिलो मोठो ताजे फुडें आशिल्लो देव तो नरशिंह मस्त जाणांनी आमगेले सांगिना जायत रे तो नरशिंहाक आनी स्थापन केलेलो कोणें राघवेंद्र स्वाम्याल कालाक एक आमी निमगीता ती ताजे येद्राक उपेंद्र स्वाम्यान म्हळ्यार सांकेतीक जावन हनुमंत कशें आशिल्लो ते शिरवेक बिंदू माधव मागीर मनाक गेलो तुमकां शिरवे आशिल्लो नरशिंह तो ते खातीर ते हांगा स्थापन करून मोठो स्थापन करून दिलोलो स्वाम्यांनी मागीर उपेंद्र स्वाम्यान गेले मागीर जागो घेतलो फस्ट उपेंद्र स्वाम्यांनी माधवेंद्र स्वाम्यान घेतलो नेपाळी चौक आज आतां तुमी हांगा हे 5 चौक आशिल्ले मोठो यो एक न्हय 5 चौक सांगा नरसिंह चौक कृष्ण चौक हे नेपाळी चौक चौक म्हळ्यार चौकी म्हणे पळया तुमी आतां आमी चौकांत वचूचे नेपाळी चौक म्हळ्यार थंय आतां हवना कुंड आशिल्ले कडेन थंय तो ब्रह्मेश आशिल्लो हे घाटा नांव ब्रह्मा घाट ब्रह्मान येवन हांगा स्नान केल्लें म्हूण तें मात्र न्हय
हांगाचे ब्रह्मेश हांगा सुद्दां हे घाटाक ब्रह्मेश घाट स्वयंभू तो अशी नाही आमकां प्रश्न येयल्या पुरा आयल्या तितून प्रख्यात ब्रह्मेश आमकां प्रश्न सांगिनी म्हळ्यार काशी विश्वनाथ नववान मात्र स्वामी यथार्थ विषय वै द्वादश उच्चार आशिल्लो प्रख्यात हांगा कोणा म्हळ्यार विश्व ब्रह्मेशू तितून प्रख्यात तो बिंदू माधव ओरिजिनल स्वाम्यांनी घेतलें ते ब्रह्मेशान घाट हे चौक ताका नेपाळी चौक ताका नेपाळी चौक म्हूण नावेंच्या कारण कसलें म्हळ्यार नेपाळी थंय रब्बून सिन्नी थंय दुखून नेपाळा दुखून हांगा येयल्यार रबचो जाग आशिल्लो तो तेच स्वाम्यान मागीर बिंदू माधवा प्रतिश्ठापन केल्लें हांगा उत्सवा देवाक हांगा दुखून मुळकी कृष्ण इजल तशीच प्रख्यात हाका कसऱ्यांची तो कृष्ण केदाण येयलेलो किस येयलेलो ताका कांय चरित्र ना थंय आशिल्लो तो कृष्ण मागीर स्वाम्यान हांगा प्रतिश्ठापन केलो रागन स्वाम्या तशी एक प्रख्यात मोठू आमगेल मूल मोठू कितूल मलगड्यान त्याग करून मंदिला ह्यो मोठू मागीर उपेंद्र द्वितीय तांणी घेतलो असे केशियस हे सगळो मोठो म्हळ्यार 85% शीलेन मंदिर मोठो इष्टिगना कितलस म्हण बळया इष्टिगनांतू आनी खंयचेय ना खंयचे स्वाम्यान येयल्यार जीर्णोद्धार म्हळ्यार रिपेरी करचे जीर्णोद्धार न्हय पेर सांगेन तुम्ही राम मंदिर थंय हाणें गोपालजी कसं नाही तुम्ही पुराजान आयकिन्या आमी त्याग मला 1000 वर्सां जाल्यार कसरेंय करूं ना आमी ते खातीर आमी तशी मांदित सती आमगेल मोठ यो 400 की 500 वर्ष फुडें बांदिला कशी बांदिला ते वेळार क्रेन येयना हें येयना इथं ते बुलडोसर येयना खंयचें येयना रोड येयना खंय शील दुखून खंय दुखून हाडल्या ही शिला देव आयकल्या गोत एक शिला खांबे म्हळ्यार एड्डेस 3 फूट आनीक आतां हें सगळें हें केलें शीट केलें ना नाजाल्यार येस कसं तें पक्कास पुरा पक्कास आज्यंत खंयचे फातराचेच हेस ಇದು स्लॅब ते वें फातर हाडून दवरलेले आसा कशी दवरलाय म्हण आमकां काय गोत ना रे कितले व्हड मोठ म्हळ्यार 7 स्टोरी आसा का 1-2 न्हय मलगड स्वाम्यांनी मूल मोठ म्हळ्यार एशियासुका हाय तसल एक मठ आंतामेस आनी घाटाचे कितले पुण्य कोणाक ना गंगे लागींच हांगा देव एक काशी विश्वनाथ बिंदू माधव जाल्यार प्रख्यात ताज्या पशी कोण गंगा हांगा मात्र गंगा बुडकू वारणासी वारड आनी असीम दोनी न्हंय मेळटा का तातूंत न्हंयचे मध्य आसून दुखू नाका वारणासी तुम्ही आनी मुखार थोडे घाट बांदिल्यार जायना ते वारणासी जायना इतिहास म्हळ्यार वाराणसी अशी 2 घाट न्हंयत तेन्ना अशी घाट आतां मंदिराक कितें नाम नमो घाट ते वारणासी भायर सिटी व्हड जालेली आसच्या पुरो अशी घाट म्हळ्यार 82 घाट राजघाट दुखून थंय मरक्यान ही तर वारणासी आदी आसच्यापूर मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हणून सांगून व्हड केलेलो आसच्यापूर जाल्यार इतली घाटांत ही वारणासी काशी नगरी तितून व्हड एक नगरी आज आमी आसता ती इतिहा
हांगा आमकां चरित्र पर जावन आमगेलो मोठ मात्र म्हणजे जालोलो सर्वे मठ आज आमकां जाल्यार प्रख्यात सर्व विशीं जाल्यार हांगाच फायत स्नान आसा तो वेदव्यास जाल्यार हेच पंचगंगा घाटांत गुण मेलो जालोलो मात्र काय आनी संस्थाना व्हड एक देव रामचंद्र हांगा दुखून दिलेलो मूल आनी कोण पटा देव म्हळ्यार नरशिंह तो जाल्यार राघवेंद्र स्वाम्याक दर्शन जावन आज की कृष्णान रूम आसा आमकां मना आमकां आमगेल्या स्वाम्यान कितले आमकां करून दिनी म्हळ्यार फुडें कृष्ण तेकड आशिल्लो ते देव कूड बंद आशिल्लें स्वाम्यान प्रश्न दवरून अशें न्हय आसूं काय हें कोणेय तें ओपन करनी आशिल्लें स्वाम्यान प्रश्न न्ही दवरून तें विख्यात दर्शन जालें देवाने तें दानाय आसूं का नरशिंह चौकांत स्वाम्यान प्रश्न न्ही दवरून देवान जायत म्हूण सांगिल्ले नंतर तें कृष्णाक व्हरून प्रतिश्ठापन केलेली तें जाल्यार हांगा जालें दर्शन तशी स्वाम्यान प्रतिश्ठापन केलो नरशिंहाक तांकां खंयच्या रुपार दर्शन जाल्लें की प्रसन्न जाल्ल्या की त्या रुपाचेर तशी प्रख्यात आमकां ह्या मठाचेर एक विशेष संबंध आशिल्लो आज हे पंत कितलेकी दुखून पळया हरिद्वाराक दुखून तें गंगा द्वार ताका नांव गंगा द्वार मायानगरी म्हणकीच अनेक नांव आशिल्लें खंयचें नाका वारणासी काशी जाल्लें ताका गंगा द्वार म्हण आसा मायानगरी म्हण आसा हरिद्वार म्हण आसा सप्तस्रोदस म्हण आसा हरद्वार म्हण आसा हे सर्वे आसा थंय दुखून प्रारंभ जावन आनी काशीत पयचे दिसाक येवन जावन परां दिसांक दुखून भायर सरचें मस्त जनांनी मस्त गांवां दुखून येवन हरिद्वारान ज्या केलो जाणांनी हरिद्वारा येयली घरांजम केली मनाक गेलो वे मागीर अयोध्या येयली अयोध्या दुखून घरांजम केलें मस्त लोक मागीर काशी येयली कल्पी प्रयाग चोलंबा कळ्ळें तुका इत्या खंयचे आसच्या पुरो मस्त जाण आसा ती एक दोन दीस मस्त जाण आसा तीर्थ ताका नांव तें तीर्थ राज तेन्ना आमी सांगिल्लें तीर्थ राय खंय तो तीर्थ राज कारण ती म्हळ्यार तीन न्हंय ओटू जाता कशी तीन न्हंय ओटूचे आमचे आमी सरस्वती पळय न्ही मू थंय म्हळ्यार म्हूण प्रादुर्भाव जाता थंय आमगेलो विश्वास गंगा आनी यमुना दोनी न्हंयेचे तीन न्हंय मेळचे गांव तो तीर्थराज भरद्वाज आदी ऋषीश्वरांनी तपस केलो जागो अक्षय वृक्ष आशिल्लो जागो आज अक्षय वृक्ष आमकां दिसना आसात ते अक्षय वृक्ष तुमकां वचा जेन्ना काडून मेळटा मिलिटरी हाता आसा औरंगजेबान पळय आमगेल्या सनातन धर्माक कांय करूं कोणाचें न्हय जाय न्ही औरंगजेबाचें न्हय जाय न्ही औरंगजेबान तिले कितें हांगा आनी श्राद्ध करचें जाग न्हू अक्षय मूल न्हू हांगा सोडला पुरा कट जाता म्हूण ताणें ती केन्ना म्हळ्यार अश्वत्थ न्हय वटवृक्ष कट केलो आमी साक्षात आमी पळयले दोळ्यान पळयलो विशय कट करून उज घालो आनी श्राद्ध करना ती जाल्ले हांगेलो सनातन धर्म पेद्द गोपालजी हांगा सांगीर करेक्ट ते काय जालें आनी जाल्लें म्हूण एकड आनी आकार दुखून अक्षय वृक्ष वाडलो एकड आज जाल्यार कट केलो दिसता तुका उज्जला गेलो बागू दिसता थंय गेल्यार हांगा आलतांत येव न्हू तो अक्षय वृक्ष येतल व्हड आसा पळयलें न्हू तुमी पेरी आमी सांग आसरे वच्चा आमी आमी हांगा कसरेपणी परमिशन घेवन वच्चा आमी आमी चमकला ती हांगा ताका पुजनी करूं दिलें ते वेळार थंय एकोलो थंय मिलिटरीन एकले एका दवरलो आसा भटा दवरलो आसा थंय मिलिटरी पळय ताका पुजनी करता मिलिटरी अशी करणारे करता ताका मिरया दिता ती तांतू म्हळ्यार हें इंटरफियर ना न्हू हांगें कोणाने पॉलिटिशियनान इंटरफियर उण ना पोलिट्री तूं ताणी पुजनी करता ताका नित्य आमी दोळ्यान पळयलें कास न्ही काण थंय आसा आमकां स्विकार करून आजी चरित्रीन सांगता आसा हा म्हण सांगिल्लें तिकी आमी सांगिल्लें ते तीर्थराज कल्पी आमकां आज हे वेदव्यासाने पळया सर्वे काशींत गोंदळ आसा मधुरेंत आसा जलदातीन खंय कल्पीत इतिहास स्वाम्यान केलो
कल्पी हे सर्वे यात्रा कोण खंयचे यमुना तीर गंगा तीर मागीर सरयू नदी तीर हे सर्वे यात्रा करून मस्त जनांनी येवन देवाळकी स्वाम्यालकी सेवा केलेली आसा देवान परमात्मान व्यास रघुपती नरसिंहान प्रितीन स्वीकार कोरका विशेष जावन अंतू कसनकीच ओड स्वाम्याल नांवार आमगेल सुकृतेन स्वाम्याल नांवार प्रारंभ केले ने कित्या केले ने आमगेल जनपदांनी तीर्थयात्रा कोरका आनी तंतू विशेष तांकां कसले रुपार कश्ट जावन नासतना चंद रुपार करचे तशें जामकां उद्देशूच ताजो सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठानाचो आमगेले निमगून प्रारंभ केले नांव आमगेलें निमगून आनी ताजें ऑफिस जाल्यार आमगेल्यान तूं भितर सुचे इत्यातू खंय दवरचें स्वामी आमकां एक ऑफिस आहा जाग तिमकां जाय तर करी संतला कोटा तशी ताजें जाल्यार तांणी चांग मन्नार एक 2 की 3 यात्रा केलेली प्रधान जावन सुरवे कुरलेली स्वाम्याल नवती महोत्सवावले मागीर दोनीच केलेली पुण्यतिथी प्रथम पुण्यतिथी तिन्नीची अमृत महोत्सवाक हे आजे खातीर इत्याक हे आमगेन एक मोक्कामाक देवागेर तशी तांणी मस्त एक भाग घेतलो आनी तांकां केलो विते आमी भाग घेवका मंडलान जाल्यारी तांणी केन्नाय मस्त यात्रा तांणी केल्ली आसा मंडलान जाल्यारी तातूंत भाग घेतला विशेष जावन आनी तर तातूंत मस्त जाणांनी हे दिसांक आमकां दिसता 20 की 25 दिवस जाले सर्वेय सोण मस्त जाणांनी चेरक्यान जाल्यारी येवन इत्यात केलो जाणांनी पडलेली ना हें क्षेत्र काय मनाक गेले तांणी जाल्यारी येवन मस्त जाणांनी सेवा केलेली आसा देवान परमात्मान समाजाच्यान मस्त जावन देवाल केलेली सेवान तुवें व्यास रघुपती नरसिंहान तशी विशेष जावन ते लक्ष्मी नरसिंहान बिंदू माधवान कृष्ण परमात्मान सर्वे गुरु परंपरेन विशेष अनुग्रह कोरका आनी कसल मनांत इच्छा दवरल्या की चाग इच्छा ती परिपूर्ण कोणचेला आसून दीम आनी केजले मुखार समाजाक विशेष तीर्थयात्रा करचे तशी भाग्य दिमका मात्र न्हय हे वेळेर एके गांवांत जाल्यार एके हवन केलें आसा इत्याक पावन जे आमकां ते पुजा पुरस्कार सर्वे जाता खंयचे रुपार चड उणें जालें नासतलें त्या पुजा पुरस्कारांत उणें जालें नासतलें तर क्षेत्रांत जमचें तें आसतलें धुर्जा आमकां म्हूण हे वेळेर विशेष जावन वैदिकान जाल्यार येन हवन इत्यादी केलें आसा तातूंत जाल्यार कसले रुपार चड उणें जालें नासतलें देवान क्षमापण करून सर्वे समाजाक वैदिकांक जाल्यार देवान बरेपण करून मुखार जाल्यार शी सेवा केलेल्यान आमगेले सर्व दोश निवृत्ती जाले विशेष आमकां देवाल अनुग्रह प्राप्ती जालो म्हूण किर्ती कडवंगेन बरेपण करून तिमकां म्हणून देवाला प्रार्थना करून बेतात सेवा प्रतिष्ठानाचे सदस्य नेऊ का तू तरी बस मंडल आहे
कष्टात पाठशाळेचं सूचना आहे गेली एक पाठशाळा मना गेलं सगळा जान गेले मना चंद कोण करता कोरोना वेळेस गेलं गेलं याचं बापा आश्चर्य गैला कोणाला पुढं तक राय सहाय करतात आज राय होईना मग जे एक हॉस्पिटल असेल ते मराठी है ना वो तो आपको हेल्प करता था हाँ मराठी गुजराती है तो करता आता तो जाक उलटा रखीला मग रोड सांभाळणी ते सांगून एक रात येऊन जातं मला जगदी करतात आणि कसली इच्छा ना विद्या ब्राह्मणां पोषण जाम का आणि नगरीचे नाम अभिवृद्धी करू का म्हणता म्हणणं आता तागे चिरडून जगदी त्यांनी येईल पुढे येणं असं नाही कसं की देवा असतं तर राज्य आण केलं पुण्य तर किती काशी रयाल हे असेल अर्थान विद्वान काशी रयाल है ना महापुरुषांच्या कृपे आणि आमगेल चेरडू हांगा शिकवत तेन्ना रयाल रवला आवडतालो आणि पूज्य एक तन्नी आशिल्ली काशी देवा आकस्तम पूज्य संबंधींचे काम असे नाका अशी नाही चल दर 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 चल बहुदान जागरण नहीं करू ते संस्कृत ज्ञान करू संस्कृत जानंदी वा संस्कृत ज्ञावा निघला एक शब्दांत नाम की राजराज ओ बावदाम पितामह नाम हाँ पितामह तृतीये संगच्छामहे इति शातपथी श्रुतिः किमध्ययनं कृतं वेदाध्ययनं क्रियते वा संस्कृतस्य संस्कृतेन विद्वांसः भविष्यनीयं शास्त्रः खलु मनः कर्तव्या मनश्चंचलन कर्तव्यम मन है तो सब कुछ होगा मन में देखकर काम करो सब कुछ आएगा दीपक वाशी चमकल वेद पाठ किया है क्या शुक्लायजुर्वेद तैत्रीय आशीर्वाद मंगल पी रघुवीर भंडारकर पणेमंगलूर विवेक ट्रेडर्स मंगळूರು अंगेलपरा जाऊन विवेक ट्रेडर्स मंगळूರು अंगेलपरा जाऊन हनुमंत कामतीन प्रसाद घेऊ का सबमिटी कॅपिटल अतुल कोडवा विश्वनाथ देव गोंड राम सबमिटी कॅपिटल अतुल कोडवा ये
सर्वमतादि श्रुति जय और श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी समिटी कॅपिटल अतुल कोडवा आणि प्रभाकर कोडवा हांगेल दोग जणांना प्रसाद आहे. अतुलान घेऊ का? KP प्रशांतराव हांगेल प्रसाद चेतन कमतीन घेऊ का? डी वामन कामत एंड सन्स गोपीनाथ आप क्यों दे नहीं वामन प्रशांतराव KP प्रशांतराव हांगेल प्रसाद चेतन कमतीन घेऊ का? राघवेंद्र भक्ता आरबेट माधव कामत आरबेट माधव कामत आरबेट माधव कामत 200 सतीश पाई 200 सतीश पाई सीताराम प्रभु उडुपी दोनशे सतीश पाई के दिनेश गोविंदराय कामत अंगेल प्रसाद विजयानंद शेणन घेऊ जयप्रकाश पाई हेबरी हंगेल प्रसाद राघवेंद्र भक्तान घेऊ का? जयप्रकाश पाई हेबरी राघवेंद्र भक्ता डी गोपीनाथ कामत त्याला पूतयला अर्जुन श्री श्रीनिवास प्रभु मुंबई हंगेल प्रसाद दीपकन घेऊ का? CA नंदगोपाल शेणे CA नंदगोपाल शेणे अंगेल CA नंदगोपाल शेणे अंगेल प्रसाद रघुवीर भंडारकर घेऊ का? CA नंदगोपाल शेणे के दिनेश शेणे उडुपी अंगेल प्रसाद राघवन घेऊ का? के दिनेश शेणे उडुपी नेक्स्ट कोण तू केलं प्रभाकर KP प्रशांतराव अंगेल प्रसाद चेतन कमतीन घेऊ का? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆತ್ತಲ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ तू घेतील कोणाला रघु दिन मम्माला घेऊ सतीश विठ्ठल कामत
ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಿನಕರ್ ಭಟ್ ಉಡುಪಿ. विजयಣ್ಣ ಅವ್ನು ಗೆತ್ಲಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಗೆತ್ತ ನೀವು ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಣಪತಿ आमकां सगळेचे कार्यक्रमांतू मस्त वॉलंटियर्सान 5 गांवांत येवन आमकां सहकार दिलेले वॉलंटियर्स आसाची तांकां हांव नांव आपयतां. डेडिकेटेड वॉलंटियर्स तांगेले निमित्ताची तांणी ते काम केले निमित्त आमकां हे प्रोग्राम चंद करून करूं जाले. फस्ट नारायण पै ब्रह्मावर, RJ भट मुंबई, अजित पै उडुपी, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶೆಣೈ ಡೆಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶೆಣೈ ಡೆಲ್ಲಿ, ರಾಜೀವ್ ವಾದ್ಯರ್ ವಾಶಿ, ರಾಜೀವ್ ವಾದ್ಯರ್, रमेश भंडारकर मुंबई, रमेश भंडारकर मुंबई, सदाशिव प्रभु मैंगलोर, नागेश शणे मैंगलोर, गिरीश नागेश प्रभु मंगलोर, स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शत योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी गोविंद प्रभु मंगलोर, भक्तवत्सल गोविंद प्रभु मंगलोर, गजानन प्रभु गुरुपुर, गजानन प्रभु गुरुपुर, अज्ञान निवारण दुख हरण, अज्ञान निवारण दुख हरण, श्रीधर नायक मैंगलोर, श्रीधर नायक मंगलोर, शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण गजानन प्रभु गुरुपुर, श्रीधर नायक मैंगलोर, यतिकुलभूषण करुणापूर्ण गोकुल प्रभु गुरुपुर, कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र यूथ ऑफ JSB मैंगलोर, चेतन कंपनी होगी का यूथ ऑफ JSB मैंगलोर, पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण गोविंद प्रभु, प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण रक्ताची अंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त वरदराय कामत पुत्तूर, रक्ताची अंकार तशीची यूथ ऑफ JSB, भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
ಸಿಚಿ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಹಕಾರದಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಮಿತ್ ಮಲ್ಯ, ರಮಿತ್ ಮಲ್ಯ, ಸುಮುಖ್ ನಾಯಕ್, ಮೋಹನ್ ಶೆಣೆ ಹೆಬ್ರಿ, ರಿಷಿಕೇಶ್, ಭರತ್, ಹನುಮಂತ್ ಕಾಮತ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಣೆ, ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಲ್ಲ. जगन्नाथ शणे, मैसूर अंगिल प्रसाद, रघुवीर भंडारकर का वेंकटरमण टेंपल मुल्की. हाँ जगन्नाथ प्रिया